तूं आसतना सरपंच तुवें ह्या हेका अपोज केल्लो काय कितें केल्लें कोणाच्या आशिर्वादान हो स्क्रॅप यार्ड इतलें तें बोरलो हांगासर? सगळ्यांत पयलीं सांगपा म्हणल्यार हो 2002 पयलींचो स्क्रॅप. तेन्ना हांव सरपंच नाशिल्लो. जेन्ना 2002 जेन्ना हांव सरपंच जालो आनी तेजे नंतर आमी स्क्रॅपाचें सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी 2003 ते 2004 ह्या दरम्यान तेन्ना आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक पडटाले. आतां सावथ जाला नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी त्याच बरोबर फोंडेचे तेन्ना जॉयंट मामलेदार बाकीचे सगळे जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आशिल्ली आमी येवन हे स्क्रॅपाक सील मारलेले. आनी तेजे नंतर हो आरके स्क्रॅप जो ओनर आसा तो हायकोर्टान गेलो आनी हायकोर्टांतल्यान जवळ जवळ 1.5 वर्स 2 वर्स मार केस चल्ली आनी हायकोर्टान एक जजमेंट पास केलो की इमिजिएट हे स्क्रॅपाचे तुमी सील मारलो तो काडचो म्हणून आनी हो स्क्रॅप जो आसा हो कंटिन्युएशन हांगा आसचो म्हणून. आनी तेजे नंतर हायकोर्टाच्या डिसिजन नंतर तो हो स्क्रॅप कंटिन्यू हांगा चालू आशिल्लो. सो काळांतरान कितें जालें बाकीचे जे स्क्रॅप आसा ते स्क्रॅपाचें बी आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आशिल्लें. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन 14 स्क्रॅपांक हांगा डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा. परत हायकोर्टान तांकां स्टे दिल्ली आसा. म्हणजे हे प्रत्येक फावटी ओनर कोर्टान वता आनी तुमी जे म्हणटा कोणाचे आशिर्वादा बी कोणाचे हांगा तो चलना. पूण कितले वर्सांत जाली हो स्क्रॅप हांगा आशिल्लो हें खरें. पूण आज कोणाक आमी ब्लेम करूंकूय शकना. हे ओनरान पळोवपाक जाय आशिल्ली की परिस्थिती आनी जवळ जवळ आमी ट्राय करताले की 10-12 वर्सांनी ही स्क्रॅप सगळी वचचें म्हणून. पूण जेन्ना कायद्याच्या हेतून गेलें तेजे नंतर खंयचीच यंत्रणा काम करूंक शकना. सो हायकोर्टाचो जजमेंट 100% हे स्क्रॅपाचेर इनलिगल स्क्रॅप जी आसा 100% डेमोलिशन ऑर्डर येतली इतली म्हाका खात्री आसा. ती डेमोलिशन ऑर्डर आयल्या नंतर पंचायतीन एक्शन करची. स्क्रॅप ऑर्डर कोणाची प्रॉपर्टी नाका? ही स्क्रॅप ऑर्डर आसा ती ओनर तो आरकेत आसा आनी बाकीची स्क्रॅप ही आसा ह्या सायडीची आसा पळय हेतून हो लोकल आसा काशिनाथ गावडे आसा. तेजे फुडें बाकीची रेंटेड बी बाकीची आसा तितून तो अनिल मागी आसा. म्हणजे लोकल लोकांची जागा ही जागा भायले कोणाचीच न्ही. फक्त आरके जो आसा ताणें परचेस केल्ली जागा आसा. ह्या स्क्रॅप यार्डान काही घरांय हांगासर म्हाका दिसता हें जाल्लें आसा. सो तांकां कशें कितें कशें जातलें? तेंची जवळ जवळ 4 घरां गेल्लीं आसा आनी तेतून म्हाका दिसता ते खूब वर्स जाले हांगा रावता. तो पर्यंत ही परिस्थिती अशीच जातली आनी फक्त हांगा एकामेकाक ब्लेम करपाक उरतले. आज पर्यंत गव्हर्मेंटान स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी केल्ली ना. गव्हर्मेंटान ही करपाक जाय आशिल्ली. म्हाका याद जाता की कैलासवासी मनोहर पर्रीकर हांकां बी त्या टायमार एप्रोच जाल्ले आनी ताणें म्हाका तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण ती पॉलिसी हाडटा म्हणून. तेजे नंतर ती पॉलिसी फुडें वचूना. ती वचपाक जाय आशिल्ली.